तिच्या सांगाता जेजू मोकोरसा काळता. पयलेच ते साव जेजूक मरणाचें प्रमाण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. बरेपण केल्ल्या जेजूक कुर्साचें मरण बरेपण जोडिल्ल्या त्या लोकां तावन कुर्साय ताका म्हूण बोब हें तवळ घडिल्लें. पूण आज कितें घडटा म्हाका उपकार केल्ल्यांक हांव अनउपकारी जायना. म्हजे गरजेन पावुल्ल्यांक ताचे गरजे वेळार हांव तोंड गुंडायना. अशें करून आतां हांव जेजूक म्हणजे म्हज्या पेल्यांक अनउपकारपण दाखयना आनी मुखार अशें करिना जावच्याक कृपा मागया. सुम्या काकोळटा आमची कर. सदैव माये मगतो उपकार कणसगाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. दुसरें ते साव जेजूच्या कांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. म्हाका जिणेंत कश्ट मेळटात. म्हजी जिणेंत एक कुरीस जावंक पावता. तोंडा उतराक हांव तें देवान धाडलें स्विकार करता म्हणटा. पूण न्हीज जावन हांव तें देव मोगान स्विकार करता. देवाक पुरपुरता आनी एक कश्ट येवंक कोणागी म्हजो विरोधी कारण म्हूण तांकां शिरापता. अशें आनी मुखार करिना जावच्याक निचेव करता. सुम्या काकोळटा आमची कर. सदैव माये मगतो उपकार कणसगाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. तिसरें ते साव जेजू पयले पटी कुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू पडटा तरी उरता आनी परत चमकता. पडणे स्वाभावीक. आमी दांटून पडटा, निसरून पडटा. आच्याकी चड आमी पातकान पडटा. हेर पडण्या तावन कशें उठता गी तशेंच पातकांतावन उठोवन चमकूंक प्रयत्न करया. सुम्या काकोळटा आमची कर. सदैव माये मगतो उपकार कणसगाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. चवथें ते साव जेजू आपले दुखेस्त मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू ताचे मायेक देखता आनी ताची दिश्ट एक जाता. ती एकामेका पळयतात. एकामेका तांच्या दिश्टीनच ती बुजयतात. हांवें म्हज्या मायेक म्हणजे म्हज्या वडिलांक देखता. ताच्या उतार प्रायर तांकां सांबाळता. आमच्या वडिलांक मान दिवंक कृपा मागया. सुम्या काकोळटा आमची कर. सदैव माये मगतो उपकार कणसगाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. पांचवें ते साव सिरणसो सिमांव जेजू कुरीस वोवंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. सिरणच्या सिमांवक कुरीस वोवंक बोळ केलें. हेरांक कुमो करूंक म्हाका कितले संदर्भ नात. हेरांच्या गरजांक पावोवंक हांव कितलो मुखार. आर्थीक रितीन आनी हेरा रितीन घटमूट आशिल्ल्या हांवें हेरांक कुमो करूंक जायती कृपा मागया. सुम्या काकोळटा आमची कर. सदैव माये मगतो उपकार कणसगाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. सवें ते साव वेरुणेका जेजूचे मुखामळ पोसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. वेरुणेकान जेजूचे मुखामळ पोसले. म्हत्वाचें तर तिचें धैर्य मेसवेनाचें. म्हाका आनी तुका हेरांक बुजोवंक हेरांच्या दुखांक वांटेली जावंक
कितलेशे संदर्भ लाभतात, पूण आमकां वेळ आसा. जेजू म्हणटा, म्हज्या ल्हाना भावा भयणीक कितें तुमी केलें, म्हाकाच तें तुमी केलें. हेरांक कुमो करूंक कृपा मागया. सोम्या काकोळत आमची कर. सदैव मये मगतो उपकार कणसयगाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 7वें तेसाव जेजू दुसरे पोटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमे जेजू क्रिस्ता. जेजूच्या खांद्यार बरादीक कुरीस तो चलता आनी कश्टांची ती वाट. ताची कूड नित्रण जाल्या, ताका बोळ सकत ना जाल्या. मनीस पाताक आदारता, परत्यान परत्यान तें आदारता. थोडे पोटी तो कंगाल जाता आनी बरवसो सांडटा. जेजूचें हें दुसरें पडणें कंगाल जाल्ल्या मनशाक धैर्य दिता. निराशेच्या वेळार बरवशान जियोंक कृपा मागया. सोम्या काकोळत आमची कर. सदैव मये मगतो उपकार कणसयगाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. बोगो सोम्या पातका मोजी बोगो. बोगो सोम्या पातका मोजी बोगोस. काकोळत मोजी करिये देवा. आगाणीत काकोळती अपराध मोजे काटसर पुसून मोजेर पावबेर मोती. बोगो सोम्या पातका मोजी बोगोस. 8वें तेसाव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमे जेजू क्रिस्ता. जेजू म्हणटा, रड नाका म्हजे पासत, बगा रडा तुमचेच पासत. आमी आमचे पासत कित्याक रडूंक जाय, पूण कितले फावटी आमी हेरांक रडूंक करूंक ना. हेरांची सुखी विशंत परत्यान परत्यान सांगून ताणें रडटा पर्यंत ताका हिंसूंक हांव उलयलो ना. हेरांक बरेंच करूंक कृपा मागया. सोम्या काकोळत आमची कर. सदैव मये मगतो उपकार कणसयगाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 9वें तेसाव जेजू तिसरे पोटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमे जेजू क्रिस्ता. तुजे आनी म्हजे खातीर, तुजे आनी म्हजे वरवीं तुजो आनी म्हजो सुडोनदार परत्यान परत्यान धरणीक शेवटाता. हांगा म्हजो समीत धरणीक शेवटाला म्हूण हांव कळवळटां आनी थंय म्हज्या भावा भयणीक हांवूच शेवटिता न्हय. हेरांक कश्टी नासतना पडलेल्यांक उखलूंक कृपा मागया. सोम्या काकोळत आमची कर. सदैव मये मगतो उपकार कणसयगाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 10वें तेसाव जेजूच्या आंग वस्तूर काण ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमे जेजू क्रिस्ता. जेजूक विणगो केलो आंग वस्तूर काडन, पूण आज कितें घडटा म्हजे जिबे वरवीं न्हय असली घडपां करन हेरांच्यो खबरो उलोवन मान काडन हेरांक मुखार म्हज्या भावा भयणीक हांव विणगो करिना आनी जीब सांबाळन जियोंक कृपा मागया. सोम्या काकोळत आमची कर. सदैव मये मगतो उपकार कणसयगाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 11वें तेसाव जेजू कुर्सार खेळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमे जेजू क्रिस्ता. जेजू कुर्सार खेळयलो, सोंसूंक जायनातली दूख ताका दिली. फोर्साक सांगून कितलेशे अपराध्यांक सुटका मेळाशें करन निरापराध्यांक शिक्षा दिवन तांकां कुर्सावचें आमी पळयता. आमचे सदांचे जिणेंत फोटी उलयना म्हूण निर्धार घेवया. सोम्या काकोळत आमची कर. सदैव मये मगतो उपकार कणसयगाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर.
12वें तेसाव जेजू कुर्सार प्राण करता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मे जेजू क्रिस्ता. हेरां पासत जिवन हेरांक बरें कर. आतां हेरां पासत सोम्यान कुर्सार जीव दिलो. आमी आमचेच खातीर जिवचे न्हय. आमी क्रिस्त हांव देखून आमी हेरां खातीर जिवंक शिकाजे. जेजूचे मोर्न नियाळतना पेल्यांच्या बरोपणा खातीर त्याग करन जिवंक करपा मागया. सोम्या काकोत आमची कर. सदैव माये मागतो उपकार कणसे गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 13वें तेसाव जेजूची निर्जीव कूड मरयेच्या उस्क्यार आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मे जेजू क्रिस्ता. आदीं मरणाच्या घरा दुखेस्तांक भेट दिवची तांकां बुजोवची बरी रिवाज आसले. आधुनीक मनशांक विविध राटावळी मदें हें कश्टांचें जालां. दुखेस्त मायेक बुजोवची आमी दुखेस्तांक सदांच भेट करन तांकां बुजयतल्या म्हूण निचेव करया. सोम्या काकोत आमची कर. सदैव माये मागतो उपकार कणसे गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14वें तेसाव जेजूची कूड निके पितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मे जेजू क्रिस्ता. सर संपदलें म्हूण तांणी चिंतलें पूण जेजू मेलो आनी जिवान जालो. आमची येदोळची जिणी कशी ती जावं पूण ह्या कुसावाटेचे नियाळा उपरांत आनी प्राजीत काळा आखेर जातना तरी ती बदलूंक जाय. आमच्या सवयांक आमी निके पोवंक आनी नव्या जिविताक आमी जिवान उठूंक करपा मागया. सोम्या काकोत आमची कर. सदैव माये मागतो उपकार कणसे गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. मोजोशी जावच्या कुशी वताय घे कुरीस तुजो पाटलाव कर मोजो. प्रार्थया सोम्या हे कुर्साच्या वाटेच्या नियाळा वरवीं आमकां नवें जिवीत जिवंक करपा दी आनी आदार लाभय. तूं जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. मंदिरात तुझ्या जमल्या बाबा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सरुकारा अर्गा पाठोवंक आयल्या. उतर तुझे आयको जी आमचे बदलो जीवन तुझ्या वाटो घेऊन जिवी जोडून मंदिरात तुझ्या जमल्या बाबा आमच्या सरीच्या तुवें केल्ल्या सरुकारा उर्गा पाठोवंक आयल्या. मगळ भावानो भयणीनो भक्तिकानो हे मिसेच्या बलिदानाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. प्रतिरितीन पिडेस्तां खातीर जे कोणाक इगर्जे वचून मिसेचें बलिदान भेटोवंक जायना तसले सर भाव भयणी खातीर माध्यम मुखांतर हे मिसेचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. तुमच्या खातीर परगांवांत असलेल्या भाव भयणी खातीर विविध कस्तां नसता वळख जाल्ल्या खातीर विशेश करून ह्या संदर्भार आमी मागता. हे मिसेचें बलिदान सल्फिर्गस कुटुंबाच्या तेसांवा खातीर भेटोवचें जावन आसा. तशेंच अर्गानी तेसांव पुसोद मीस दिता फबी आनी जेसी मेंडोन्सा दोगातार तशेंच नोरोना कुटुंबांत तशेंच क्वेरा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर्व
पवर तेंपासोत मी स्थिता मार्गरेट डिसोसा चकला मुंबई हे सर्व तेंपासोत मागे आम्हा समेस्तं पासोत मागे जे कोणा मागतान बसयला सगळं आसकडून तांचे बसोत ह्या मिशेच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आम्ही मागे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. प्रस्तावान मोगाच्यानो आज आमी एकाच काळजाची आनी मनाची जावन ह्या मिसान भाग घेताना सर्वेस्वर देव आमकां ताच्या उदार आनी दाळ काळजाचो अनुभव करूंक उलो दिता. ताचे परीस आमी उदार आनी दाळ जावंक जाय आसची करपा ह्या मिसा वेळा मागया. वेचीक पूत आपल्या बापाय लागीं पाटी आयिल्ल्या बरी आमी आमच्या सुखी बोगसणे मागया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानान फावो ते बरी वांटो घेवया. मगळ भाव भयणीनो, कशें वेचीक पुतान आतां आपलें पात वळखून घेवना देवा सवे आनी आपल्या बापाय सवे राजी जावचे प्रयत्न केले आनी कलतो जावन पाटी घरा आयलो आनी ताणें माफ मागली आनी नवें जिवीत जिवंक ताणें एक मोन केलें. असलें जिवीत जायसी आमचें ह्या प्राजीत काळा उपरांत. देखून प्राजीत काळ एक कृपेचो काळ, आमच्या मन परिवर्तनाचो पातकी जिविताक पाठ करचो काळ. वेचीक पुता बरी आमचें जिवीत परिवर्तन करून घेवंक देवाची काकूळत मागोवंक आमकां आदार आनी कृपा मेळोवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळ समानांत हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मोगळा जेजू, तुजें उतर आमकां तुजे सरसी पाटयां आपयता. देवाची काकूळत जोड दिता, पूण तें उतर आमी तिरस्कार केलां. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्या. पश्चातापोवन बक्षणे मागून म्हणटा, दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळत दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळत दाखय. मोगळा जेजू, पातक वळखूंक परिवर्तन जावं एक कलत्या काळजाची गरज आसा. देखून जो कोण कलतो जाता तो वर्तो जाता म्हळां तुवें. पूण जायते फावटी आमचें हाम, आमचें मट्ट, आमची जिद्द थोडे फावटी आमकां कलतें जावंक सोडिना. आमी हंकारी जाल्ले आसां, गरवी जाल्ले आसां. ह्या मुखांतर तुजी काकूळ तूं बक्षणे जोडून घेवंक सुकन पडल्या. बक्षणे मागता हांव सोम्या, बक्षी म्हूण म्हणटा हांव आनी तुजे लागचें बक्षणे मागून म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळत दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळत दाखय. आमच्या रागा वरवीं, द्वेशा वरवीं, हग्या वरवीं, जिद्दा वरवीं, आमच्या स्कुटेपणा वरवीं जायते फावटी तुजे तोवन पेल्या तोवन पयस गेल्लें आसा हांव सोम्या. पूण दानूब काळजाची जावन फाटी येवंक सोरोना हांव, बक्षणे मागूंक सोरोना. आमी जायते गरवी जाल्या. ह्या मुखांतर तुका मात्रणी पेल्याकी दूख दिल्लें आसा सोम्या. बक्षणे मागोवन म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळत दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळत दाखय. सर्व पदवेदान देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. प्रार्थुया. एगडी बरदोळे दांपी आमच्या आमच्या गरजां खातीर विशेष करून आमी मागे. जे कोणा मागतान बसयला सूड आस काडया तांचे बसोती आमी मागे. भोवमोगाळ बापा आमच्या देवा, तुज्या पुता जेजू वरवीं आमा पातक्यां तूं बक्षिताय आनी मधुर मोवाळ कनवळ्यान तुजे विंगेंत परतून घेताय. तुज्या दुलोब दयाळ काळजाचो मोग
ह्या प्राजेत काळार साकोन आमचेर सुकतेल्या आमच्या भावा भयणींक कुशेन बोगसूंक आनी उदार काळ जाणवें घेवंक आमकां तयार कर. हे परी आमच्या काकुळदारा बापा सारकी जावन तुजें काळीज आमी दादोशी करतले हांव आनी पास्काची दबाजी परब संतोष बरेत काळजान आमी संभ्रमतले हांव. हे भाग आम्हा समेस्ता बाबा कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. जोशवाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान जोशवाक म्हळें, आज हांवें तुमचे तावन इजिप्ताचे कळंक पयस केलां. देखून ह्या सुवातेक आज पर्यंत गिलगाल म्हणून आपयतात. इस्रायलाच्या परजा येरिकोच्या मैदानार गिलगालांत तंबू मारून आसतना तांणी म्हयन्याच्या 14व्या दिसा सांजेर पास्क आचरण केलें. पास्काच्या दुसऱ्या दिसा तांणी ती बुंयची फायसल बेकामीर उंड्या आनी भाजिल्ले धान्य रुपार केली. त्याच दिसा म्हणजे पास्क उपरांत बुंयचे फायसलांतली तांणी दानी केल्ल्या दिसा मान्ना पडचे बंद जालें. तवळतावन इस्रायलेतांक मान्ना नातल्लें आनी तांणी त्या वर्सा कानान देशांत जाल्ली फायसल खावंक सुरू केली. देवाचे उतार हें. साकानी पळया स्वादीक जावन आसा सोमी. 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 सर्वेश्वराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वाकण स्तुती कळनासतना म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेश्वरा वरवीं म्हज्या आत्म्याक उडवीक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यान संतोश जावं. साकानी पळया स्वादीक जावन आसा सोमी. म्हजे सवे मेळून सर्वेश्वराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सकर्ताचें नांव हर्सिया. सर्वेश्वराक हांव मेळोंक गेलो ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सव म्हज्या कश्टा वावरांतलें म्हाका ताणें निवारलें. साकानी पळया स्वादीक जावन आसा सोमी. साकानी पळया स्वादीक जावन आसा सोमी. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जो कोण एकलो क्रिस्तांतें जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणें तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. हें सगळें देवाचें काम. ताणेंच क्रिस्ता मरिफात आमकां आपणा थंय राजी केल्यान आनी हेरांक राजयेक हाडचें म्हणयारपण आमकां दिलां. क्रिस्ता थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. मनशांचीं पातकां तांचे विरोध लेखी नासता आपणा लागीं तांकां राजी केल्यान म्हणली बरी खबर परगडचें म्हणयारपण ताणें आमचे ताबेन दिलां. तर आमी क्रिस्ताचे दूत. आमचे मुखांत देव तुमकां उलो दिता. देखून
क्रिस्तचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता, देवा लागीं राजी जाया. पातकाचे खत नातलेल्या देवान आमचे पासत पातकाचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचें नितीवंतपण जोडलेली परजा जायशीं केली. देवाचें उतर हें, वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. हांव उठून म्हज्या बापा सरशी वेतलो आनी म्हणटलो, बाबा हांवें देवाचेर आनी तुजे विरोध वचून पापा धरले. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भगवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ सबार सुकागर आनी पातकी जेजूची शिकवण आयकूंक ताचे सरशी वेताले. हें पळोवन फरीजी आनी शास्त्री आपणायतल्या अशें पुरपुरोंक लागले. हो मनीस पातक्यांक येता आनी तांचे सांगात जेवकी जेवता. हे संदर्भात जेजू तांकां ही ओपार सांगली. एकल्या मनशाक दोग पूत असले. तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा म्हज्या वांट्याक येवसो आस्तीसो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. 6 दीस गेले नांत. धाकट्या पुतान आपलें आस्त बदीक पुरो विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक बायसून गेलो. उपरांत थंय मस्तीन जिवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. ताचे लागीं आसलेलें सगळें होगडावन काबार जातच त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तवळे आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एका बडकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेताबटांत दुकरां सुरोवंक धाडलो. दुकरांनी कांवच्यो संगोपणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेंय ताका कांय दिलें ना. शेकीन ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा बुकेन मरतां. हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सशी वेतां आनी म्हणटां, बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप धरलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्ही. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हणलेक. अशें तो उठलो. आपल्या बापाय सशी फाटयां भायर सरलो. पूत घरांत हांव पयस पावत आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळी सुरसुरलें. धांवन वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तवळ पुतान म्हळें, बाबा हांवें तुजे आनी देवाचे विरोध पाप धरलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्ही. पूण बापाय आपल्या साकरांक आपोवन सांगी लागलो, वेगी वसा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाड ताका न्हेसया. ताच्या बोटांक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. सरबेसोईक पाडको मारा. आमी खावन जेवन गम्मत करया. कित्याक हो म्हजो पूत मरण पावुल्लो तो आतां जिवंत जाला. सुकून गेल्लो तो आतां पाटी मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो. आनी ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसुल्लो तो पाटी येवन घरा सरसी पावतना
नाच आनी संगीत ताच्या कानान पडलें. साकरा मदले एकल्यान आपोवन कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिल्ली, तुजो भाव फाटीं आयला, तो शाबीत फाटीं आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन एक पुडपुडीत पाडको मारला. हें आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वसना जालो. तो ताचो बापूयच भायर येवन ताका बळोवंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा पळय, इतलीं वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव बळ्ळो. एक फावटी तुजें उतर हांवें मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां सांगात गम्मत मारूंक म्हणून आजून दर म्हणून एक बोकडेचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कलवंतांचेर विबाड केल्लो तो फाटीं आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर फुस्टी पाडको मारलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हजे सांगात आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मरण पावल्लो तो आतां परत्यान जिवंत जाला. सुकून गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. देवाचें उतर हे वकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो, तशेंच सांजुदाच्या भक्तिकानो, सालुकाच्या वांजेलांत मात्र पडोवची वेचीक पुताची वपार आम्हा हरी एकल्यांकय चड मोगाची आनी चड पसंदेची. ह्या वेचीक पुताच्या वपारींत जायते आमी नियाळ्ळ्या, जायते शर्म आयकल्या, जायते फावटी एक्टींग केलां, नाटक ड्रामा केला. पूण ही वपार आमकां कितें संदेश दिता म्हणल्यार आमी समजूंक जाय. पळय, देवान आमकां ताच्या सरक्याची आनी स्वरुपायाचेर असल्यांत आनी ताच्या सरक्याची आनी स्वरुपायाची आमी आसूंक जाय तर आमी पवित्रपण सांबाळूंक जाय. देवान आमकां ताच्याच सरक्याची आनी स्वरुपायाचेर असल्यांत आनी आमी ताच्याच सरक्याची आनी स्वरुपायाची आसूंक जाय तर आमी ताच्याच पवित्रपणांत आसूंक जाय. जेन्ना आमी पवित्रपण अगडायता तेन्ना आमचें सारकें आमी भोंगयता हेच्या सुवातेन पळयता आमी. वेचीक पूत त्या बापायचो दुसरो पूत ताका स्थान आशिल्लें, मान आशिल्लें, गण आशिल्लें. सोबीत मोलादीक दोगलो तो घालतालो, हातांक मुदयो घालतालो, पांयांक मोचे घालतालो आनी स्थान असो आनी मान असो, गण असो जागो ताका आसलो त्या घरांत. धनियाचो पूत म्हणटाले ताका आनी नौकर सगळे सलाम मारताले, नमस्कार करताले आनी मान बगयताले. पळया, पूण ताचो अहंकार, ताचें गर्व, ताचें पिशेपण आनी ताची दुराशा, अबलेशपण हें सगळें ताचें तावन तें आशिल्लें सगळें तें अंतस्ताचें जिवीत, तें मंथनाचें जिवीत, त्या गौरवाचें जिवीत, त्या देवाच्या सरक्याचें आनी स्वरुपाचें जिवीत ओगडावन घेता. पळया, आनी कोणाचें तें एक रूप तो घेता, दुकराचें रूप घेता, दुकराचें. कित्याक म्हळ्यार पळया, पातक देवातान मनशाक पयस करता मात्र न्ही, पातक मनशाक देवा समा करिना, देवाच्या सरक्यान आनी स्वरुपान जिवंक दिना. आमी आमचें मनशापण वा आमचें सैम होगडायता. वेचीक पुता तो मंथनाचो, पूण तो त्या स्थानाक पावलो ना. बघा, ताच्या पातका वरवीं तो दुकराच्या गतीक पावलो. पळया, मनशाच्या दुकोर कितल्याकी कीड आमी जाणाव. मनजाती पैकी ती मेळी म्हण जायत म्हळ्यार दुकोर म्हणटा आमी. पूण तशें जाल्यार ह्या संदिग्ध परिस्थितीक तो पावलो. पळया, कित्याक ताची आशा, ताचें आपलेसपण
तसो राग, तसो अहंकार, तशें गर्व, ताचें पिशेपण, सगळें ताचें अस्तित्व उगडावन घेता. पूण पळया देव दयाळ देव काकूळदार देखून जेजून म्हळें हांव आयलां पातक्यांक आपोवपाक येवंतांक न्ही. पिडेस्तांक मात्र वैजाची गरज आसची, भलायकी आसलेल्यांक न्ही. देखून पातक्यांक देवाची गरज आसा, पातक्यांक देवाच्या उतराची गरज आसा, पातक्यांक देवाच्या काकुळतीची गरज आसा. भाग्यवंतांक बिलकूल ना. देखून हांव पातक्यांक आपोवंक आयलां, भाग्यवंतांक न्ही. देखून तो म्हणटा जेजू हांव सोडून गेल्लें सांडून गेल्लें सोदूंक आयलां हांव. देखून जेजू पळया येवपार सांगता आनी तो पाटी आपयता. तुमची पातकीची न्ही बदला. खंय धाडा म्हणलें ताणें म्हणलें तें स्नान स्नान घेवन जोतान न्हयतान वयर येताना असं म्हणलीं उतरां. तुमची पातकीची न्ही सांडा. बरी खबर सतमाना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. पळया पातक्यांक उलो प्रद्वारींक, सुंकागारांक, शास्त्र्यांक, फारिजेवांक कोण पळय देवाचें उतर आयकून पातकी जिवी सांडून सुम्या सरसी देवा सरसी येतात तसल्यांक एक उलो तुमचे पातकी जिवी सांडा. बरी खबर सतमाना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. एक आपोवणें पातक्यांक, भाग्यवंतांक न्ही, पातक्यांक. देखून जेजू म्हणटा जर तर पश्चात्ताप पावोन बक्षाणें मागोवन परिवर्तन जातल्या त्या मनशांतय सर्गी चड संतोश जातलो. सर्गी कसलो आनंद, चड संतोश कसो जातलो. जर तर एक मनीस आपले पातकी जिवीत वळखून पश्चात्ताप पावोन परिवर्तन जायत जाल्यार ताचे वतलो व्हरतो संतोश सर्गीच्या रासान दुसरो जावचो ना. सांगुस्तीन थंय जाल्लो संतोश सर्गीच्या राजांत पावलो थंय साऊल आसलो पावल जाल्लो त्या परिवर्तन असो संतोश सर्गीच्या राजांत दुसरो व्हरतो ना. अशेंच जर तर आमी आमच्या पातकांतान मेकळी जावन पातकी जिविता पाटकन एक बरें जिवीत आमी जियेता तर सर्गीच्या रासांत व्हरतो संतोश जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. आनी ताका साहस जाल्ली एक वपार जेजून हांगा सांगली. साहस जाल्ली वपार. पण ओवेचीक पूत दुसरो पूत इश्टमित्रांक घेवन दोशायन जियोन आसलेलो तो कांय थोड्या इश्टमित्रांनी ताच्या मुतींत वा कानांत घालें जायचें तुज्या लागीं बसतो आस्त आसा, बाबा लागीं वांटो विचार, आस्त विचार, पयशे विचार आनी तुजे इतल्या तूं राव. केदाळे बापाय लागीं खाले 100 रुपये 200 रुपये मागचे. तुजो वांटो तूं विचारतो मागीर तुका आनी बाबा कांय संबंद ना. सदां हांवें तुवें 200 रुपये विचारचे, 100 रुपये विचारचे, 50 रुपये विचारचे, बापाय लागीं खाल जावचें. कित्याक थोडे फावटी बापाय दिना म्हणटा. तुजो हक्क आसा, तुजो वांटो विचार म्हणून कांय थोड्या इश्टांनी ताका पुसलायलें जायचें आनी त्या पुसलेल्या पोरसान हंकारान आनी गर्वान बरोवन बापाय लागींचो झगडटा. बापायक मारता जावंक पुरो, घराक घंडापटी दोशी करता जावंक पुरो, घरांत विराराय करता जावंक पुरो. आनी ही विराराय ही दोशी गालटो सोसूंक जायनासतना बापायन ताका आस्त वांटे करना ताचो आस्तीचो वांटो ताका दिलो जायचें. आनी तो आस्त ताणें घेवन ती आस्त ताणें विकली आनी दरबस्त पयसो मेळ्ळो. हो सगळो पयसो काडून इश्टां बराबर तो घरसण गेलो आनी पयशे आसता पर्यंत मात्र इश्ट मित्र कस्तां दुखांत नांत भारी गम्मतां मारच्यांत संतोष पावच्यांत पार्टी करच्यांत मात्र इश्ट मित्र चडावत. पूण तुज्या गरजे पावचे, तुजे कस्तां पावचे, तूं वळवळतना तूं कस्तो नासतना कांयच नासतना संदिग्ध परिस्थितीक वळखून अडचून आसलेल्या वेळार सांगात दितले इश्ट मित्र भोवणे. तुका 10-15 इश्ट आसल्यार कांय एकलो दोग कांय तुज्या अंतकाळार कश्टाच्या काळार तुका कुमक करूं येते सोडल्यार उरले अडचण येवचे नात. आनी असले इश्ट ह्या वेचीक पुताचे आसले जावंक पुरो. देखून तो जायपुरते गम्मत करता. कलवंतां म्हळ्यार कलवंतांकय तो पयशे घालता. कलवंतां म्हळ्यार प्रॉस्टिट्यूट प्रद्वारी म्हणटात तांकांय तो पयशे घालता आनी असले सगळे विबाडता सगळे पयशे खाली जाल्या उपरांत असो बोल्स सुकता, बोल्स खाली जाता. कांयच आसना
निमाणें हाका जेवंक गत ना. इश्ट पुरा पळपळ घेवन धांवतात, इश्ट पुरा पळपळ घेवन धांवतात, कोणूच इश्ट आसना थंयसर. आनी ह्या वखदां कितें जाता, तो एकलो मात्र उरता. जेवंक ना हांगासर, खावंक ना, काम ना, कांय ना. देखून तो एका भाटकारागेर वता आनी म्हणटा म्हाका एक काम मेळत गी. आनी तो भाटकार ताका दुकरां सोलोवचें काम दिता, दुकरां सोलोवचें. आनी आपूण दुकरां गेल्ल्या मेळ्यांतले कांय म्हणी इल्लें खातलो, दुकरां गेल्ल्यो सांगो म्हणी आपूण खातलो आनी आपलें पोट भरतलो म्हण चिंतून त्या कामाक तो लागता. आनी त्या दुकरांची पोस करतना, दुकरांचे मेळे खाताना, दुकरांच्या मेळ्यांत तो येताना ताका आपल्या घराचो उडास येता. सांबाळाचे मनीस, कामाचे मनीस पर्यंत असले जिवीची येनात म्हज्या घरा. कामाचे मनीस पर्यंत म्हज्या घरा भोव बरें जेवण जेवतात, भोव बऱ्या रुमांत जियेतात, बरें कामाचे मनीस जाल्यार बरें जिवीत जियेतात. आनी हांव सावकाराचो पूत जावन, हांव येदो व्हडल्या मंथनाचो पूत जावन हांव एका मेळ्यांत जियेतां, दुकरां सांगात जियेतां, दुकरांनी खावचें तें काणकाता म्हूण तो रडता. पश्चात्ताप पावता तो आपल्या चुकीची, दूख पावता तो आपल्या पतकाची. आनी तो निर्धार करता आनी म्हणटा हांव उठतलो आनी म्हज्या बापा सरशी येतलो. लज नासतना म्हज्या बापा सरशी येतलो. बापूय म्हाका खोट घालून भायर घालीत, हांव म्हणटलो बाबा हांव तुजो पूत म्हणून हांव योग्य न्ही, पूण तुज्या कामाचो एक सांबाळाचो मनीस म्हूण चिंत, वा म्हाका एक तुजो गुलाम म्हूण चिंत, म्हाका तुजो पूत म्हूण काणये नाका. म्हणून हांव ताच्या पांयां पडटलो आनी ताचे लागचें बोगसणें मागतलो. हांव उठतलो आनी म्हज्या बापा सरशी येतलो म्हणलो. तो निशेव तो करता, कित्याक तितली दूख तो धरता, तितली बेजाराय ताका जाता, तितलो पश्चात्ताप पावता ताची परिस्थिती पळोवन, आदली परिस्थिती आनी आतांची परिस्थिती पळोवन. आनी तो फाटीं येता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. आनी फाटीं आयल्या उपरांत कितें जाता थंयसर पळया. ताणें चिंतलें वेक आनी घडलें दुसरेंच. काकुळदार बापय, मोवाळ बापय, मैपाशी बापय पुताची वाट पळोवन आसलो. त्या दिसा वांटो घेवन आस्त विकोन दुडू घेवन गेल्लो पुताची खबर ना, एक पत्र ना, एक फोन नातले म्हणटा दळा, मेसेज नातली म्हणून, एक पत्र ना वा कसलोसो संदेश ना. पुताक वाट राखून बापाय पुरो जाल्लें. दोळे ताचे तोकून गेल्ले. आपूण निमाणो स्वास काडच्या फुडेंपणी म्हज्या पुताचें मुखामळो पळयतलो म्हणल्या त्या दिशेन दिसान दीस आपली वाट, पुताची वाट पळोवन तो राखून रावल्लो. दोळे ताचे पुरासणेन भरिल्ले. आनी आपूण निमाणो स्वास सोडच्या पयलेपणी आपणाच्या पुताक पळयतलो म्हणली आशा ताका आसली. आनी पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आपल्या मेळेपणा वरवीं पुताचें स्थान उगडायल्लो, आपल्या खोटापणा वरवीं देवाचें सारकें भंगयल्लो एक दुकराच्या जातीक, दुकराच्या एका जिविताक पावलोलो तो वेचीक पोत. पयस जावन येसानाच बापायक वळो कळटा. पळया वळो कळटा. मेळखुटें वस्तर, लांब काड, लांब केस, जिडें पडलेले ते केस, मेळखुटें वस्तर न्हेसोन येवसो तो भिकारी. पण त्या भिकाऱ्याक पळोवन बापाय कळटा हो म्हजो पूत. धांवता तो गेटी लागीं, वेंगून धरता आपल्या पुताक आनी तवळ पूत म्हणटा बाबा हांवें देवा विरोध आनी तुजे विरोध पापा धरलें, म्हाका बक्षी. हांव तुजो पूत म्हणून हांव योग्य न्ही, नालायक हांव. म्हाका तुज्या सांबाळाचो मनीस म्हूण घे आनी तुज्या कामाक दवर. पळया हांगासर बापूय कितें करता. ताणें चिंतिल्ल्याच्या की सडीत मापान तो म्हणटा नोकरांक आपयता, ताका आपूण व्हरा, ताचे केस कतरा, कडकडा, ताका नाणया, ताका दोगलो घाला, ताच्या बोटां मुदी घाला. पळया रेस्टोरेशन. पर ओगडायलेलें कितें आसा ताणें ओगडायलेलें कितें आसा पुरो भरती करून दिया. सर्गींच्या राजान तसलो संतोश जातलो, दाबाजो जातलो एका पातक्यातय. जर तर एक पातकी मनीस आपले पातक वळखोन जर तर देवा सरसे पाटी येत जाल्यार सर्गींच्या राजान तोच संतोश जातलो म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. परत तोच संतोष, तसोच स्थानमान, तसलेंच सारकें देवाचें सारकें मनशाक फावो जातलें जर तर तसलेंच पवित्रपण परतून आमी आपणायलें जाल्यार. आनी ताच्या मोत्या मुदी घाली आनी परत ताका दोगलो घालो आनी थंयसर फेस्ताचो संभ्रम चल्लो, पुस्ती पाटको मारलो, जेवण जालें, नाच जालो आनी सगळें थंयसर जालें. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो,
हें जावन आसा सर्गेच्या राजाचो संतोश. दुसरो पूत पयलो पूत तोटांत आशिल्लो आयलो. घरा येतना आवाज आयकता, नाद आयकता, कितें गजाल म्हणटा तो. सुमार तेंपा उपरांत पूत गेल्ले दीस तावन येदळ पर्यंत थंयसर संभ्रम नातुल्लो, नाच नातुल्लो, संगीत नातुल्लें, जेवण नातुल्लें, दाबाजो नातुल्लो. आज कसलो दाबाजो म्हणून ताणें कामा घराक आपूण विचारतना तुजो भाव गेल्लो तो पाटी आयला देखून संभ्रम चलता. ह्या बाबाक मस्त बेजार जाता. बापायची सेवाक साकरी कर, बापायचें उतर मडी नासतना बापाय सांगता सगळें जिवीत हांवें जरयलां, पूण बापायन म्हज्या इश्टा सांगता एक जेवण करूं, एक बोकडेचें पील दिवं ना. आज आस्त घेवन वांटे घेवन सगळें कलवंतां सरसी ओगडावन इश्टा सरसी पिड्ड्यार करना पाड कर आयलोलो पूत घरा भितर लिगलो म्हणून आज म्हजो बापूय दाबाजो चलयता म्हणून ताका बेजार जालें, घरा भितर वचना जालो. पळय म्हज्या मोगाच्या बाबणीन साहस कुटुंबांत अशेंच घडटा. कुटुंबांत थोडे पटी अशेंच घडटा. थोडे आस्त विचारतात म्हणून थोडे पटी आस्ती खातीर, वांट्या खातीर, जाग्या खातीर गलाटो जावचो आसा, झगडें जावचें आसा, राग वैमनस दवरन जिवचें आसा, वर्सां घटले उलयनासतना रावचें आसा. ताका मोसोर कारण, मोसोर कारण. देखून बापूय कितें म्हणटा, म्हजें सगळें आसलें तुजेंत पता, ताका हांव दिना. पूण तो पश्चात्तावन पाटी आयला पळय, ताची चूक ताणें वळखून घेतल्या पळय, तो आतां खालतो जाला पळय, तो आतां दंडीक शेवटला पळय, त्या पासो तो संतोश, त्या पासो संतोष. तो पाटी आयलो म्हण न्ही, ताका तसलो स्थानमान दिलो म्हण न्ही संतोष. ताचे पश्चात्तापन बक्षाण्या मागून पाटी आयलो पळय, ताचे हंकार, ताचो गर्व सगळो गेलो, ताचें खोटेपण सगळें नासलें आनी खालतो जावन परिवर्तन जावन तुजो सेवक जावंक तो तयार आसा पळय, देखून संतोष म्हणालो तो, संभ्रम म्हणालो तो. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी एक नियाळतना, देवाचें उतर नियाळतना आमी खंय आसा? आमी वेचीक पुता बरी जावंक तयार आसां गी, पश्चात्तापावन बक्षाणें मागूंक तयार आसां गी, आमी बापाय बरी जावंक तयार आसां गी, आनी खलतेपणान विश्वासीपणान व्हडल्या पुता बरी बापायची सेवा करूंक तयार आसां. एक पूत, एक दू क्रिस्तांव एका चेड्या लागीं मोगार पडून काजर जावन गेलें जाल्यार बापायन म्हणचें आसा म्हज्या जिवितांत तें मेलां, आनी मुखार म्हज्या घरांत ताका रीग ना म्हणून धरून काळज असो जावन थंयसरचें चिडूं काजर जावन गेल्लें, प्रायाच्या दिश्टेन, प्रायाच्या बळान, तसले आकर्शणाक काजर जावन जालां, पणान पडोवन जालां, पश्चात्तापवता रडता आपल्या घरा येवंक आशें येता, पूण बापूय सोडिना जाल्यार तो वेचीक पुताच्या बापा बरी कन्वळो जायना. सूख जाल्या बक्षाणें मागूंक तयार आसा, बक्षूंचो तुवें बापूय जायसी, देवा बरी बक्षूंचो. पूत बापाय लागीं झगडटा, आस्ती खातीर वा पयशां खातीर झगडटा, वा पूत विरोध करून बापाय सांडून वेता आनी तूं पुताक बक्षूंक सुद्दां तयार नाय, तुवें बक्षूंक सुद्दां तयार नाय, तुजेंत हट्ट दवन तूं आसाय, तो पांय पडटा जाल्यारय तूं बक्षूंक तयार नाय, खंडीत तूं देवा बरी जावंक साथ दिनाय. देखून देवाचें उतर म्हणटा तुवें तुज्या भावाक, तुज्या पुताक, तुज्या दुवेक बक्षूंक जाय. तें मनशापण, तें देवपण. जर तर निजायकेक पश्चात्तापावन आपल्या घरा येतल्या कोणाक जावं भावाक, जावं आवयक, जावं भयणीक, जावं पुताक, जावं दुवक, तुवें बक्षूंक जाय. तवळ मात्र देवाचें प्रतिरूप तूं जातलोय, देवाचो कन्वळो मोग तुजे तें येतलो, देवाची कन्वळाय तुजे तें येतली आनी देवाची कन्वळाय तुजे तुवें जियेतली. हें जिवचें, असलें जिवीत जिवंक जाय. आनी जर तर एक मनीस परिवर्तन जाता, तो जिवीत परिवर्तन करून संतोश बरीच जावंक आशें येता तर ताच्या संतोशांत आमी वांटेली जायचे, मोसोर जावचें न्ही. जर तर एकलो मनीस परिवर्तन जाता, बरो जाता जाल्यार ताका बरो जावंक सोडिचें, परत पाड जावंक सोडचें न्ही. म्हळ्यार पयलो पूत कितें करता, तो भितर येवंक नेगार करता. जर तर तो भितर आयलो, ताका मारून ताका भायर घालें, तूं निकळ म्हणून ताका लुटून घालो जाल्यार धाकट्या पुताक तो परत ताच्या पास्ट जातलो आनी ताचें जिवीत उगडायतलो, मात्र न्ही सगळ्यांचें जिवीत नाश करूंक शकतलो. देखून तसलें जिवीत बरें न्ही.
सुसणेकायन सुसून वेल्ल्यांत जो कोण कलतो जाता तो वर्तो जाता म्हणलें सत हांगासर मानून घेवन कलतेपणाचें जिवीत आमी जिवंक फुडें सरसय खंडीत देव आमकां आशिर्वादांनी भरतलो. तर म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो असली चिंता मतीन दवरना. आमी दयाळ बापाय सारके दयाळ जावंक, आमी काकुळदार देवा सारके दयाळ जावंक, आमी पश्चात्ताप पावलेले वेंचीक पुता सारके आमी एक परिवर्तन जाल्ले मनीस जावंक, तशेंच आमी विश्वासीपणाचे साकर व्हडल्या पुता बरी जावंक देवाची कृपा आनी काकुळत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमी उबी रावया तरी एका देवातें आसलो आमचो बाबार तुसार या आनी सगळीं सांगाता म्हणया सतमंतां देवाक सर्वद्वेदारा बापाक सर्गांनी पितुमीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो हांव गर्मरितान जल्मलो 5 ब्रिगादांनी कसोसले ताका गुरसां जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यार तो परतून जिवांत जालो सर्गांत सोडलो सर्पद्वेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तो चिवेनी मेल्ल्यान दिवस घेतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कतोली पुय सभी भक्तां स्वेकतार पतकाचें बक्षणे कुडीचें जिवंतपण सस्तचें जिवीत. आमेन. आमी सर देवाचें भुरगीं काकुळदार बापाची आमी भुरगीं आमी काकुळदार जायसे आमी पश्चात्तापावसे जिवीनी परिवर्तन करीसे म्हणल्या दिशेन देवाचें उतर आमकां उलो दिता. तर आमची मागणी आमची गोरसो आमची आशा ताच्या पांयां तळे समर्पिया आनी परिवर्तनाचें जिवीत जिवंक फुडें सरया. मोगाळा बापा पवी सभेच्या मुखेल्यांनी आपणाकच नितीवंत म्हण लेखीन आसता तांचे तें असलें उणेपण वळखूंक कृपा दी अशें पाताक रडोवन जिणी बदलून वावरती लोकांक ते मार्गदर्शक जावं दीत म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या राष्ट्रांत लोकां मदें आसलो द्वेश मोसोर आनी झगडी नाश करून उडय. द्वेशितल्या समेस्तनी तांची जिणी परिवर्तन करचें कर अशें सता नितीचें आनीक समाधानाचें राज स्थापीत कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. संपर्क माध्यमाच्या प्रभावा वरवीं जायतीं भुरगीं युवा जनां वडिलां पातकी जिणेक बली जाल्यात तांचे मतीक उजवाड दिवन कोटी साल बदलूंक तांकां आदार दे म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. आपल्या वंटांनी देवाची स्तुती कर. आपल्या कर्णांनी देवाचें उतार पाळिनातल्या क्रिस्तांव भवत्याची मनां उजवाडाय. आपूण पातकी म्हण वळखूंक आनी जिणी बदलूंक तांकां ससाय दे म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी सर्वांनी पाताक रडून जिणी बदलूंक जेजून दिल्लो उलो सारको समजून घेवन प्राजीत काळार आपल्या जिविताची परीक्षा कर वायट संवयो सांडूंक आनी बरी जिणी जियोंक जाय आसली मजत दे म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. सांज उतर देवाक समर्पिल्ल्या फिरगेच्या आनी पुणशताच्या उदारगती खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटी सोनीक दानाचो फळ येतेश्ट मापान तांकां मेळसो कर. सांगतास ह्या फोंडतळार हाती धरली सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायक पंथा पावय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. एक घडी पर मौन रावन आमच्या सर खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयलांचो उडास करया. थंय तिकूट मासात थंयसर बगसाणें ना. पूत बापायक बगसूंक तयार ना. बापाय पुताक बगसूंक तयार ना. पूत दुयेक बगसूंक तयार ना. बापायक बगसूंक तयार ना. आवय दुयेक बगसूंक तयार ना. आवयक बगसूंक तयार ना. असले संदिग्ध परिस्थितीन वळवळची जायतीं कुटुंबां आसात. भाव भावाक भयणीक बगसूंक तयार नात. जाग्या खातीर आस्ती खातीर वाटे खातीर माडा खातीर माडये खातीर जायतीं जाणां राग दवरून आसात. घर सांडून गेल्लीं आसात. घरा पांय दवरनातलेलीं आसात. ह्या संदर्भार आमी तांच्या बसवत मागया. देवाच्या काकुळतीचो अनुभव तांकां जावं दी. बगसण्याचो एक शेगुणो आमा थंय सर्वंतय रुता जावं दी म्हूण आमी मागया. सर्गीचे भोव मोगाळ बापा तूं काकुळदार आनी भोव कणवळो. तिस कणवळे आनी काकुळत घेवन आयिल्लो तुजो पूत जेसू ताणें तेच बगसणें आमकां वांटून दिलें.
कुर्सारूम कळतानाय ताणें ताजे कसलोच राग दवरनासतना हर एकल्या पातक्याक बक्षिलें आनी आमी सर्वांनी एकामेका बगसून जियोंक ताणें उणो दिलो. पश्चात्तापाचें आनी बगसणाचें जिवीत आमी हर एकल्यान जियोंक आदार आनी कृपा दी म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. ಪಾನ್ಸಂಕ 114 C20. Servispara sajarasna milosna lutar pranila tonglodo tabitendela bajivito sonozatol Sergisha Geudo Gewai Rudamasa Kristacha Diyamka Utlu Udyawayna Sengi Bapa Jiwanamche Dita Tuka Puro Amka Tuji Kripa Dusre Kache Amka Naka Abba Bapa Sergicha Geudo Gewa Ruktamasa Kristacha Diyamka Budlu. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हण मागाती. तुमचे बलिदान आपल्या मनात आणि नेहमी आमच्या पैसे विचार सर्विस म्हणून घे. आम्हा सुमेशांच्या बहुदयाळ बापा आमच्या भावा भयणी लागीं शांती केल्या शिवाय तुजे मुखार देणी घेवन आमी येवं नये म्हूण तुज्या पुता जेजून आमकां शिकयलां. देखून हें बलिदान तुका भेटयतना सगळ्या आमच्या भाव भयणींक काळजांत तावन बगसून आनी कलतेपणी तांचें बगसणें मागून तुजे कृपेन एकामेका लागीं शांती करता. तर ह्या शांतीच्या यजनांत आम्हा समेस्तांक बराबर करुणेन तुज्या वेंगेन घे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसों तुमचे सोवे आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वैशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो. पातक्यांसो तूं कितलो मोग करताय आनी तांकां तुज्या वेंगेन घेवन केदे वडे आशेन तूं राखून रावताय. तें आमकां तुज्या पुता जेजून ओपारीने आपल्या करण्यांनी दाखोवन दिला. जेन्ना पातकी मनीस कितलेय विकट ताची कृत्यां आनी साली जाल्यारी पातक रडोवन परतून तुजेशी येता तेन्ना तुजे काकुळतीन दयाळ मोवाळ काळीज उतरावरत्यासून तो सान उल्लासता आनी तुज्या सांडलेल्या भुरग्यांक तुज्या मोगाचे वेंगेन तूं घेताय. पवित्र आत्मो तांच्या काळजान घालून तांचो आत्मो दैवीक जिवान परतून भरताय आनी सर्गींच्या शंगरांनी सोबयताय. केदें व्हरतें
भाग आमचे. घर सांडून गेल्ल्या भुरग्यांक बापायन परतून गोपांत घेवचे. देखून देवदूतांनी समेज भक्तां सांगाती बोकर सर्गार पावलेल्या सगळ्या तुझ्या वेचीक भुरग्यां बराबर तुझ्या अपरिमीत काकुळतेच्या मोगाचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 del vaya su serveis por tu. Sirgani संसार भरला तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे, उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी तुकाचे. बो पवित्र घडी आमी संभ्रमता म्हज्या मगाच्या भावानो भयणीनो. ह्या संदर्भार जी कोणाक आमकां राग आसा, कोणाक बोगसूंक कश्ट जातात वा कोणाक लागीं आमकां बोगसणें मागूंक कश्ट जाता तांकां समेजता जेजूच्या कुडी रगताक समर्पण दिवया. बोगसण्याच्या माया मोगाचें जिवोंकू तसो आदार मागया. बापा क्रूस तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची. तेच प्री जेवण जातच आनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी यातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें रगत, पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so gutu pergetuya. Jesu melo, Jesu jiwan zala, Jesu novya itulong. Jesu melo, Jesu jiwan zala, Jesu novya itulu. बापा जेजूच्या मरणोत्सवानी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी श्रोणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां ववो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतेल्या मा समेजता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सेवा, पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी आसकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी. तांकां तुजी इश्टगती दंतलेल्या समेजता तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी. आम्हा समेजतांची दय कर म्हूण आमी मागता. अवकार मर्या देवाच्या माये संगती ती सुपती बागे वंचुचे बगे वता धर्म दोता बगे वचूता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. जशें आमी हेरांची पातकां बक्षिता तशी आमची पातकां बगस म्हूण आमी आमच्या बापा माळल्या मागण्यांत म्हणटा तसलें हें बक्षणाचें जिवीत आमी जियोंक काकुळतीचें जिवीत जियोंक कुरपेचें जिवीत जियोंक देवा स्वादार आनी कुरपा मागोवन सोमेन सगलेलें मागणें आमी भक्तीपणी आमच्या हातोबान सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची येसलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतले आमकां निवार. देखुणेची वितान समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतेल्या कामकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पातकां ते सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. महिमा तुजी ससनाच्या समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी रास वर्सलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. माये मोगस गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतले आमची गाकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतले आमची गाकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समय जेजू क्रिस्ताचे बापाच्या कशें म्हणून पळय तुमी साकर संवसारांत जिवीत दिलें हे तुजे भोव पयलीं कोडी रक्तावर मी सर म्हज्या कोटापणांत सर वायटांतलो म्हाका निवार. सदां तुज्या आज्ञा पडून म्हाका आदार दी आनी तुजो उगलो सरून दीस म्हाका निर्मेनाक आसूं. पळया इजोर आसा जिवंत देवाची शेळी आमकां समेस्ताच्या मुखान बरो मनीसांनी ह्या संवसारी आयिल्ली. हे शेळीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सभागी. समयान तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भवना पूण तुजे कर सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. पत्क्यांसो तूं कितलो मोग करताय आनी तांकां तुजे वेंगेन घेवंक तुजें काळीज जत्रेकता. तर जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ बापा, आमी तुजी पातकी भुरगीं तुजे वेंगेन परतून आयल्यावन देखून तुवें जेजूच्या कुडी रक्ताचें व्हडलें जेवण तयार केलाय आनी तातूंत आमा समेस्तां वांटो दिलाय. देखून सगळीं बराबर आमी तुका दिन वाचतां आनी एकामेकाची तुजेशी परतप कुशलकायेन संभ्रमून ह्या फुडें आमी एकामेका बगसून तुजे कडेन आनी आमच्या भाव भयणी कडेन शांतीन आनी मोगान जियेतल्या म्हूण आतां तुका आमी भास दिता. ती पाळूंक आमकां कृपा दी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. बश्या ह्या माध्यम मुखांतर मिसाचे बलयतल्या सर्व भाव भयणींक हांव काळजांता देव बरें करूं म्हणटा दिनवास पटयता. भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटेली सावन ह्या मिसाच्या बलिदानांत एकामेका खातीर तुमी मागलां. खंडीत तुमकां शबासकी पटयता, अभिनंदन पटयता आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर मागता. येवच्या शनिवारा संजे 2 तारीखेर 2 शनिवारा संजे 7 3 तारीख आयतारा सकाळीं पर्यंत हांगासर जागरणाची रात आसा केल्या. ह्या जागरणा राती व्हड संख्यान वांटेली सावंक तुमकां आमी आपोवण दिता. पयसल्या गांवांत परगांवांत आसात तुमच्या खातीर ऑनलायन आसतलें. खंडीत जागरण करून स्वामीची कृपा काकूळत मागूंक ह्या मुखांतर तुमकां आपोवण दिता. स्वामी म्हणटा म्हजे समय 1 घंटो भर जागी रावूं तुमकां जालें ना गी. 1 घंटो न्ही, स्वामी संगी 12 घंटे जागी रावया. स्वामीची स्तुती करया. देवाची कृपा विशेष स्तरान ह्या दिसा मागून घेवया. देव तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं, बेसवानी भरूं. ही कृपेची रात कृपाळ करया आनी संवसाराच्या शांती पासून युवाजनाच्या फुडारा पासून भुरग्यांच्या बेसांवा पासून भेटोवन दिवया. तर तुमकां समेस्तां परत ह्या नायट विजिलाक जागरणाच्या राती बरो स्वागत मागता. देवाची कृपा बेसांवा तुमचेर मागता. आमी तुमचे खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुका. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 249 ಐ 10. Acela servis polacuța borboșa chitea tu boca culda liturza aula lita tuja în pasa ata cârma canita guri tu șiriam săreita Shiria muzo poskertai Tujita apoi sultana Patia ida dorta Acela servis pora tunja borosa Idia tu boca culda Niterza awalita tuja Wipasa ata kerma kanita Mogar puta sove Aumbar muri Ashirwadi amka भगवान कुर्साचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणात सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची तेसावां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता.
कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुंतळ समोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुंतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात, तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कल असो वावर जावंक आसा, ह्या पुंतळाचे मेंटेनन्स आसा, हे सगळें तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा, ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा, ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा, देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.